नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोवा फॉरवर्ड आता एनडीए लोकसभेक बीजेपीक तेको, पर्यावरण संरक्षण कायदो न्हयांचे राष्ट्रीयकरण, स्पेशल स्टेटसाचेर विजयाचो दिल्ली बसकेन भर। बुधवारा मंत्रिमंडळ विस्तार, विश्वजीत राणे आणि मॉविन गुदिनो जातले मंत्री। राणेक भलायकी जाल्यार मॉविनांक पंचायत खाते दितले म्हूण चर्चा। कळंगूट खट ड्रग्साचो व्यवसाय चलना, मायकल लोबोचो दावो। मंत्री पालेकराच्या विधानाचेर मायकलाची टिका, आसल्यार पालेकरान नांवां दिवची। बिस्मार्क डायसाचे मरणाची केस खून म्हणून रजिस्टर करची, हायकोर्टाचो क्रायम ब्रांचीक आदेश। फामिलीची फिर्याद मान्य, 3 म्हयन्यान हायकोर्टाक जाय रिपोर्ट। पणजेसावन यो वच करपी इंटरस्टेट बसी म्हापशासावनूच यो वच करतल्यो। म्हाल वाहू ट्रक आंतरराज्य बसीक सकाळी 8 ते 10 मेरेन दोनूय पुलांचेर बंदी। आणि पेट्रोल पंप आयदारचे बंद दवरपाची पेट्रोलियम डिलर्सांची शिटकावणी। पंपवाले मागतात कमिशन वाडोवन, नाल्यार 14 मे सावन पेट्रोल पंप सकाळी 9 ते 6 मेरेनूच। गोवा फॉरवर्ड आता फक्त भाजपा सरकाराचीच न्हय तर केंद्रातल्या भाजपा प्रणीत एनडीएचोय भाग जाला। दिल्ली एनडीएच्या घटक पक्षाच्या बसकेन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आशिल्लो। गोवा फॉरवर्डाचो प्रादेशीक राजकारण आनी इशूंचेर फोकस आसा आनी आसतलो। बाद लोकसभा वेंचणुकेंतय बीजेपी तेको म्हूण तो प्रुडंटाकडेन उलयलो। पर्यावरण संरक्षण कायदो न्हयांचे राष्ट्रीयकरण आनी स्पेशल स्टेटसाचेर विजय दिल्ली एनडीएचे बसकेन उलयलो। बसकेक प्रधानमंत्री मोदी आशिल्ले। राष्ट्रपतींची वेंचणूक, राज्यसभेच्या रित्या सुवातींच्यो वेंचणुको आणि वर्स 2019 लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सोमारा दिल्लीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी घटक पक्षांची बसका जाली। बसकेची येजमानकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली। एनडीएचे 32 घटक पक्षांचे फुडारी ह्या बसकेक आशिल्ले। गोंयच्यान गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय आनी मोगोचो सुदीन ढवळीकर आशिल्लो। दिल्ली बसके उपरांत प्रुडंटान विजयाक फोनार काडलो। I think stand and our hope that our motto for Goinkar will be taken forward through our association with the NDA. I specifically raised up the issue of maintaining and promoting Goa's distinct identity. By identity, I mean architectural, natural and cultural identity. And I emphasized that certain rules be delegated to the states to make state-centric rules. एनडीएचे 5 वरां चलिल्ले बसकेत सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांक उलोवंक चान्स मेळ्ळो। गोंयच्या न्हयांचे राष्ट्रीयकरण, पर्यावरण संरक्षण कायद्यात सुदारणा, रातचे लावड म्युझिकाचेर निर्बंध आणि गोंयाक खासा दर्जाच्या विशयाचेर विजय बसकेत उलयलो। Make some state-centric rules, like in the Environment Protection Act, there is Noise Pollution Rules 2000, which may bar you from playing loud music after 10 o'clock. I reminded them of the culture and traditions of Goa, especially with regard to our Hindu and Catholic traditions, as also weddings. Goa has become the wedding destination in India, and if our tourism industry is to flourish, especially through the wedding industry, we cannot have music to be shut down at 10 o'clock. As per Noise Pollution Rules 2000, we get relaxation for 15 days. I urge the government to relax this for 6 months. 15 days to 6 months. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार।
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर बुधवारा आपलो मंत्रिमंडळ विस्तार करता। बुधवारा माविन गुदिनो आणि विश्वजीत राणेचो राजभवनार सांजे 4 वरांचेर सोपूतविधी जातलो। सरकारातली सूत्रां सांगता त्या प्रमाण सोपूतविधी उपरांत नवे दोनूय मंत्र्या सयत हेर 9 मंत्र्याक आनी एक खाते दितले। त्याचबरोबर हेर आमदारांक महामंडळाची अध्यक्षपदां दितले। विश्वजीत राणेक भलायकी जाल्यार माविनांक पंचायत खाते दितले म्हणून चर्चा आसा। काँग्रेसींतल्यान भाजपात येवन दाबोळेच्यान आमदार जाल्ल्या माविन गुदिनाक आनी काँग्रेसीची आमदारकी सोडून भाजपात एंट्री मारिल्ल्या विश्वजीत राणेक पर्रीकार मंत्रिमंडळात घेता। बुधवारा ना जाल्यार बेरेस्तारा उरिल्ल्या आमदारांक महामंडळाची अध्यक्षपदां दितले म्हणपाचें कळ्ळां। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोगोचे सावड्डेचे आमदार दीपक पावसकाराक जीएसआयडीसी दिवपाक शकता। मायकल लोबोक एनजीपीडीए मेळटले अशें समजता। हावजिंग बोर्ड गोवा फॉरवर्डा कडेन गेल्ल्यान ग्लेन टिकलोक आयडीसी मेळपाक शकता। प्रवीण जाट्टेक हॉर्टिकल्चर आनी कार्लोसाक कदंबा उरतली। सिद्धार्थाक ईडीसी मेळटली। तशेंच हेर आमदारांक एनजीपीडीए, खादी, कला अकादमी ही महामंडळां वाडटले। ह्या मंत्रिमंडळात आमदार नसताना मंत्रीपद मेळोवपी विश्वजीत राणे हो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा उपरांतचो दुसरो मंत्री आसतलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। कळंगूट ड्रग्साचो व्यवसाय जायना असो आमदार मायकल लोबो म्हणटा। पर्रीकर सरकारातलो मंत्री विनोद पालेकरान ड्रग्स माफियाचे संबंध पुलिसाकडे आसा म्हूण आरोप केलो। लाऊड म्युझिक आपल्या मतदारसंघात जायना ते घडये शिवोले जाता आसूय म्हूण लोबो म्हणटा। मंत्र्यानच खंय स्वताच्या मतदारसंघात लक्ष घालून कोणूय असले व्यवहार करता जाल्यार पुलिसेक सांगचे असो मायकलान विनोद पालेकराक सल्लो दिला। See, Goa, this issue will not come up only. 33% are minorities, and that is the eating habit which has been here for ages. The caution only does not arise, and nobody talks about this type of politics in Goa at least. Big politics is not in Goa. Cow slaughter ban is always there. This is there for many years. This was brought during the Congress rule. So cow slaughter is always there. This ban is always there. It's not a new demand. Some MLA, there were drug sales happening in my coastal belt of Kalangut. When I hit it hard on the police and I gave them the names also, those guys were arrested. They are still in the jail. They got released after 3 years. They again got arrested because they were bringing in drugs from some other places and selling it over here. So we have totally stopped sale of drugs in Kalangut constituency. In my constituency, no. There is nothing as such as Lamani. We have to correct this word. Lamani is a tribe. It's a scheduled tribe. We can call them as hawkers. Hawkers and control no. Hawkers and stop करपाची गरज आहे. And you come to Kalangut, we have removed all of them from the main road. Bichachir thode ha, azuni ha choriya business kotta they are hawkers. And if any tribe is hurt, I would say sorry, because we respect the Lamanis because they are finally a tribe which is in Goa for many years. I have already spoken to him over the phone that there was a mistake on his part. What he wanted to say was hawkers and not Lamanis. So I would correct it. Rave parties are not happening in Goa right now. And music is a part of Goan culture. Music means Goa. In the required decibels as per the law, if it is played, nobody is getting harmed. And if you come at the coastal belt of Kalangut, Kandalimbaga, we have sound limitations. Every restaurant plays their own music, and this is where the tourist comes. And if you play it within the limit, within the sound limit, within the your soundproof restaurants, there is no problem. पेट्रोल पंप आयतारा बंद आणि फक्त सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन चलतले म्हणून पेट्रोल पंप वाल्यांनी शिटकावणी दिल्या। तांकां तांची मार्जिन वाडोवंक जाय। 14 मे मेरेन कंपन्यो तांच्यो मागण्यो मान्य करिना जाल्यार 14 मे सावन पेट्रोल पंपाचेर नवे वेळापत्रक लागू करतले म्हणून तांणी शिटकावणी दिल्या। कंपन्यांनी हाजेर अजून तांकां जाप दिल्ली ना। आमी आमच्या ऑयल कंपनी कडेन आमचें कमिशन वाडोवपा खातीर मागणी केली,
याद जाता जाल्यार डिसेंबर जानेवारीन आमी जवळ जवळ संपार वचपाची तयारी केली. पूण त्या वेळार ताणें आमकां थोडीशी कितें बारीक वाट वाडून दिली आनी बाकीच्यो तुमच्यो सगळ्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो तुमच्यो अमक्या दिसा भितर एक ताका हें दिल्ली 60 दीस काय 90 दिसा भितर आमी कंप्लीट करता म्हणून. आमी तांकां कितलेशे रिमायंडर धाडले आमच्या फेडरेशनान, आमचें ऑल इंडिया जें फेडरेशन आसा ऑल पेट्रोल कंपनी, तांचे सगळे परत परत तांकां रिमायंडर धाडून सुद्दां ताजेर कांयच हें घेतलें वचना. आमी जेन्ना तांच्या निदर्शनाक हाडलें की तुमी जे दिल्ले आसा ते फक्त आमचे 2 शिफ्टीचे वर्कींग करपा खातीरूच तुमी दिल्ले आसा, तिसऱ्या शिफ्टीच्या वर्किंगा खातीर जो खर्च येता तो खर्चाचो अंतर्भाव त्या फॉर्म्युलान तुमी करूंक ना. तेन्ना ताणें सांगलें आमकां मान्य आसा, आमी तसो करता. आयतार आमी सगळे पंप चालू दवरता, ताज्या कमिशनाचो आमकां अंतर्भाव तुमी करूंक ना. तें ताणें आमचे कडल्यान मान्य केलें, पूण तें अजून करनात. म्हणटकूच आमकां शेवटी कितें करचें पडटलें की आमचो कॉस्ट कमी करचो पडटलो. पंप चलोवपाक जो खर्च येता तो कमी करतलो जर जाय जाल्यार एक म्हणजे तिसरी शिफ्ट करप ना आनी आयतारा बंद दवरप. तितलो ग्राहकांक त्रास जातलो ना न्ही, पूण तसो जावचो न्हय हाजे खातीर सद्या तरी आमची वाटाघाटी चालू आसा. हांव अशें धरतां की वाटाघाटी सक्सेसफुली जातल्यो आनी आमची जी ल्हानशी मागणी आसा ती आमची मागणी जी आसा ती अवास्तव कांय ना. तातूंतल्यान आमकां वाड मेळून 1 रुपया मेळटली किंवा 50 पैसे मेळटली. कोलवा दोतोराचेर सोमारा हल्लो जाल्लो त्या प्रकरणात पुलिशेन एकल्याक अटक केल्या. ज्या चलयेन दोतोराचेर हात उबारिल्लो तिचो खंय तो बापूय, मात ती चली खंय देश सोडून दुबय गेली म्हणून बोवाळ पडला. ह्या प्रकरणात दोतोरांचे संघटनेन पुलिसांची भेट घेतली. जाला त्या तपासाचेर खंय ते सातिस्वेत. Mr. Emilindo George. And the lady accused, who is absconding? Lady accused is George Genoveva Mary. Just listening to me and give the reporter's number who has filed the news. I didn't file the news. We hope that proper justice is given to doctor as well as to our fraternity, so that in future we give our functions in a stress-free environment, because as you know ours is we have to take decisions of life and death in a fraction of a second. One of the accused has been arrested in this case. The father has been arrested already. Any strike and all. If suppose there was no arrest, we had decided that from tomorrow we will stop our all work. That is, if there is no action from the police. Yes. Now that they have taken proactive action and they have jailed him and they are not allowing him to go by just a bond of 10,000 rupees and all. Normally they get 10,000 bond game and what's manta. That thing is not happening. So I am quite. We are all happy that the action is taken on one. The other one we will see to it that we will follow up as IMA Goa State. We will personally follow up with the Chief Minister, with the DGP, and we will see to it that that also is done. And we will take this case to the logical end, because we also want to see this act is really worth it or not, because it's very important. I am really thankful to Doctor that he has shown courage in going to the police. घेऊया एक ब्रेक.